कुचेली, सडये, शिवोली वाठारांत फाटल्या एका म्हयन्यासावन उदकाची पुरवण सारकी जायना म्हूण थंयचे लोक तिडकल्यात. ह्या वाठारांत उदकाची पुरवण करपी पायपलायनीचो चेंबर जॉयंट करासवाड्यार फुटला आनी तो दुरुस्त करपाचें काम चालू आसा. आयतारा सावन उदकाची पुरवण सारकी जातली अशें उतर भौशीक बांदकाम खात्याचो पालवी अभियंतो MV चव्हाणान लोकांक दिलें. कुचेलीन आता 2 महिने झाले उदीक ना. आणि दुसरी गजाल अशी आम्ही ऑपरेटराक जेन्ना विचारता ऑपरेटर म्हणटा तुमचे पयलो चालू केला म्हणजे आम्ही जे पिरियड आनी खंय वचूं जाय कॉन्सुलराक वचूं सगळे गेले जे उदकाचो आमचो प्रॉब्लेम काय सॉल्व जावंक ना. आनी हेजे फुडें आमकां तो सॉल्व जाल्लो जाय आनी जर जायना जाल्यार हेजे फुडें आमी आनी हेजेन व्हडलो मोर्चा आमचो इश्यू व्हडलो वाडटलो. आनी वयर घोटणे कडेन आमचो पायप फुटला तेजे लागून आमी आज हो इश्यू वाडयला. कारण तो कित्याक उदीक ना म्हणून तुमी सांगलेले जाल्यार हो पायप फुटून उदीक भायर वयता तेजे निमित्त आमी हो इश्यू वाडयला. टाकी आनी टाकी फूल आसता टाकी फूल आसून जाल्यार तोय ऑपरेटर आमकां उदीक आमकां आमच्या वाड्यार उदीक सोडिना. 6 म्हयने जाल्यार उदीक ना म्हणून सांगता पूण टाकयेन उदीक आसता आनी जेन्ना आमचो पयरो आसता पळय तेन्ना उदीक सोडिना आमकां. येयलें आसा हें टेंशन आमच्या वाड्यान आनी कांय ना म्हणजे खडपाट आसता ग्रावंडा कडेन. आनी प्रत्येक फावटी आमी तेजे कडेन केन्ना कितें वयता सांगपाक तो आमकां परते सांगता. एक लायन फुटलेले आहा करसवाडा काम चालू आसा आनी तेंचे वॉल्वाचे कितें तरी प्रॉब्लम आहा. इंटरनल डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम मातशें सारकें ना. खंय खंय वयता एक सायडीक वयता एक सायडीक उदक येना अशें कितें तरी प्रॉब्लम आसा. आतां हांव सीन एवरीवेअर आनी ताका कितें कितें करपाचें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. फाल्यां हें काम जाल्या नंतर फाल्यां सकाळीं फुडें आमी येवन चॅक करतलो पर्सनली. सो आतां इंजिनियर आसा आमचे जे आनी तो दुसरो एरिया मेळून सोडून सगळें वेवस्थीत लायन चॅक करून फाल्यां पर्यंत ते सारकें वेवस्थीत करून दिता. थँक्यू. हेमंत कुमार गवंडे ह्या खामामळ कुडचडेच्या 27 वर्साच्या तरणाट्यान शुक्रारा राती कुठ्ठाळे येवन जुवारी पुलावेल्यान उडी मारून आत्महत्या केली. प्रेमभंग जाल्ल्यान ताणें आत्महत्या केली आसूये असो पुलिसांचो अदमास आसा. हेमंताच्या कुडीर आयतारा निमणे संस्कार जातले. शुक्रारा राती एका तरणाट्यान जुवारी पुलावेल्यान न्हंयत उडी मारून आत्महत्या केली. मरीन पुलिसांनी कूड भायर काडून आगशे पुलिसांच्या ताब्यात दिली. खामामळ कुडचडेच्या हेमंत कुमार गवंडे ह्या 27 वर्साच्या तरणाट्याची ही कूड आशिल्ल्याचे ताच्या बोल्सान मेळिल्ल्या ड्रायव्हिंग लायसना वयल्यान स्पश्ट जालें. हेमंत कुमार दुबय कामाक आसतालो. फेसबुका वयल्यान वळख जाल्ल्या चलयेच्या मोगान पडिल्लो. हेमंत तिका मेळपाक गेलो तेन्ना त्या चलयेचें आदींच लग्न जाल्ल्याचें ताका समजलें. त्या खातीर ताणें आत्महत्या केली असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. एक्टिवा स्कुटरी वयल्यान येवन हेमंतान न्हंयत उडी मारली. हेमंताच्या कुडीर आयतारा निमणे संस्कार करतले. वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार. मोगो पक्षाचो एका दिसाचो मेळावो आयतारा फोंड्या सावित्री सभाघरांत जातलो. विधानसभा वेंचणुकेक 1 वर्स पुराय जाल्ल्यान हो मेळावो आयोजीत केला अशें फोंडेचे आमदार लवू मामलेदारान सांगलें. फाटल्या वर्सा जावंक ना तितली उदरगतीची कामां फाटल्या एका वर्सांत जाल्यात असो दावो मामलेदारान केलो. 3 मार्चाक इलेक्शन जाल्लें आनी आतां आमी 3 मार्च 2013 हे फाल्यां वर्स आमकां जाता इलेक्शन जावन आनी त्या निमतान एक आमी वर्षपूर्ती निमित्त मेळावो आयोजीत केल्लो आसा. फाटल्या 20 वर्सां कामां जावपाक जाय आशिल्ली ती एका वर्सा भितर जाल्या. कितले येवपाक शकता आमकां? न्ही आमचो प्रयत्न आसा 14 हाडपाचो. पण कालच्या हेजे प्रमाणे आमकां जवळ जवळ 100% मेळटा. राजीव गांधी कला मंदिर टेंटेटीव आमी 30 मेक सुरू करपाचे ठरयलां. पूण इट मे गो फॉर डिलेड बाय 1 मंथ मॅक्झिमम. कारण काम जोरान चालू आसा. सीएमान स्वता इंट्रस्ट घेतला आनी GSIDC तें काम करीत आसा मॅटान जाता. फोंडे तालुको कोयर मुक्त करपा खातीर ह्या तालुक्यांतल्या 4 आमदारांनी खासा मोहीम उगडल्या. फोंडे तालुक्यांतल्यो सगळ्यो पंचायती आनी NGO ह्या मोहिमेंत वांटो घेतल्यो. शुक्राराच्यान ही मोहीम चालीक लागल्या अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मिडियाक सांगलें. फोंडेचो आमदार फोंडे शिगमो समितीचो अध्यक्ष आसूंक जाय अशें मत ढवळीकारान उक्तायलें. जो प्रॉब्लेम संबंद गोंयांत आसा कचरा ताचें निवारण करपाचो संकल्प आमी 4 आमदारांनी फोंडा तालुक्यांतल्या 4 आमदारांनी फोंडा महालांतल्यान करपाचो थारायल्लो आसा. हातूंत स्वता हांवें मंत्री महादेव नायक, मंत्री दीपक ढवळीकर आनी फोंडेचे आमदार लवू मामलेदार
हे मोठ्या प्रमाणात इन्वॉल्व जातले आणि तांचे बरोबर फोंडेच्यो सगळे NGOज, सोशल वर्क करपी मनीस, आयच्यान आज आमी ही गोश्ट जे सगळे निवड करपाचे फोंडा अंत्रुज महाल, फोंडा तालुका हे काम फोंडेच्यान चालू जाल्लें. अंदूचो आमदार जो आसा तोच प्रामुख्यान हातूंत मोठो वांटेकरी आसपाक जाय अशें सगळ्या लोकांचें मत आसा. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.